इलेक्शना तुम्ही तर इंडिपेंडंट जावं प्लस BJPंतले आदले आसताले आतां नये येतले सो कशें पळयता हें वातावरण तुमी? हांव पॉझिटिव्ह वयतले हां आनी परत आमी जिखतले अशें तुका पयलीं सांगूं सोदता. तुमकां कशें दिसता हांव सांगूं शकना पूण कितें आसा आतां ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार सांग्या वाटेन आमी गेल्ली फाटल्या 20 वर्सां कंटिन्युअस BJPचो MLA जाल्ले कडेन आशिल्लो. हांवें 2 फावटी इलेक्शन केलें हें आनी लास्ट टायमाक थोड्या मतांनी गेले आमी परत आतांच केलें इंडिपेंडंट आमी जिखून आयले. फुडचो फ्युचर जो आसा तो आमी फुडें आमचें राखून दवरले कित्याक लोकां कडेन सदांच आमी आमचें कनेक्शन जें आसा लोकां कडेन वागणूक जी आसा लोकां कडेन वचपाचो एप्रोच जो आसा किंवा लोकांक कामा खातीर जें तात्पर्य आमी दिवपाचें आमची हें दिवपाचें तें सदांच आमी फॉरवर्ड करून दिल्ली कडेन आसा. सो म्हागे सांगपा विशय इतलोच की सांगी भागा खातीर म्हाका खंयच्यानूच कसोच भंय ना. परत आमी रिइलेक्ट जावपाचे खातीर लोकांक ज्या पद्दतीन आमी काम केलें ते पद्दतीन लोक आमकां कौल दितले. प्रसाद गांवकर विल स्टील गो एज इंडिपेंडंट ओ जसो किरण कांदोलकर म्हणटा रिजनल पार्टी टायम आयलो म्हणजे आतां सद्या इलेक्शनान सद्यान गेट 2 सुट येता ना 6 म्हयन्यांनी जावंक शकता तूं जाणा कित्याक तें पूण तो टायम जेन्ना येता त्या टायमा प्रमाणे उलोवपाक शकता. पूण आतां जेन्ना तुमी BJPक तेंको दिला आनी फाल्यां जर BJP तुमचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातले जाल्यार कशें पळयता? तुमकां कितें सांगता आज सद्या BJPक तेंको दिला गव्हर्मेंट बरोबर आसा गव्हर्मेंटा बरोबर आमी आसा आनी फाल्यां ताका म्हाका टिकेट BJP सपोज मेळना जाल्यार मे बी खंयची दुसरी पार्टीची टिकेट मे बी आसूं शकता किंवा हांव परत इंडिपेंडंट वतलो. तुमकां एक्सपेक्टेशन आहा BJPची टिकेट घेतले म्हणून दितले हांवें तशें म्हणटा जाल्यार ज्या मनशा कडेन उलोवपाचें हांव नांव घेतना कोट करना पूण पार्टीचे ज्या मनशा कडेन उलोवपाचें तें उलयलें सपोज तुमकां दिसता प्रसाद गांवकर फिजिबल आसा दिसता जाल्यार तुमी विचार करचो. सो इफ BJP गिव्स यू पार्टी टिकेट ना BJP तुका टिकेट दिता तुमी एक्सेप्ट करतले? ताणी विचार करून दिवपाक पयलीं विचार आसल्यार पयलीं पळोवन तांकां तुमी रेडी आहा एक्सेप्ट करपाक? हॉस्पिटल मागीर विचार करया न्ही तें दिवपाक पयलीं विचार करपाक तुजी तयारी पयलींच आसूंक जाय न्हू? तयार पयलीं तशें ना आमी सदांच आमी जिखतले इतलें म्हाका खबर आसा. टिकेट आसूं किंवा टिकेट नासूं आमी जिखतले. खंयच्याय पार्टीचे इतलें म्हाका खबर आसा. पार्टी वर इंडिपेंडंट खबर आसा आमी जिखतले.